भारतीय जनता पार्टी सगळ्या 40 मतदारसंघातल्या जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका लढयतल्यो आणि आम्ही जशें म्हटलेलें आसा की आमी सिंबॉलाचेर पार्टी सिंबॉलाचेर लढयतले आणि त्यामुळे सगळे सीट जे आसा ते भारतीय जनता पार्टी लढयतली. जो प्रोसिजर आसा आमी कार्यकर्त्यां कडेन डिस्कस करतात. तांची लोकल टीम आसा, लोकल आमदार आसा, ज्या भागात आमदार आसा ते आमदार आसात, ज्या भागात आमदार नासत थंयचे प्रमुख कार्यकर्ते. आमची सादारण एक चांचपणी आसा आणि त्या दृश्टीन फायनल मागीर फायनल उमेदवार आमी ठरयतले. तर सगळ्यांक विश्वासान घेवन सगळ्यांक ठरयतले. बात कसलोच इम्पॅक्ट जावचो ना. सीएच्या संदर्भात आमची भुमिका आमी सुरवाती पासून अजुनूय पयलीं पासून सांगता तीच भुमिका अजून आसा. ताका एक उत्तर म्हणून आमी जें उत्तर दिवं जाय तें पणजीच्या गोंयच्या राजधानी भितर आमी तांकां उत्तर दिल्लें आसा. आमदार सारकेले सुद्दां जर हाका पार्लिमेंटान जेन्ना एक्ट पास जाता अशा वेळाचेर निवडून आयले 3दा दिगंबर कामत आसतात, विजय सरदेसाय हांव नांवां पट करता त्यांचे हांव ती समजूंक शकता एखादी कार्यकर्ती फुडल्यान बसता आसूं, पण ह्या सारकेल्याक जर वचून फुडल्यान वचून जर बसप जाल्यार हेच्या निर्लज्जपणान ना अशें हांव मानता. दिगंबर कामतीक तरी सोबाना न्ही, ते ऑपोजिशन लिडर मडगांवान 5दा निवडून आयलो आनी फुडल्यान वचून बसता आनी भाशणां आयकता. कितें अर्थ आहा भितर? काल म्हजे कडेन आमी जॉन फर्नांडीस हाचो राज्यसभेचो आदलो खासदार ताचें म्हणणें करता की जें जाल्लें आसा तें बरोबर आसा, बट काँग्रेसमॅन म्हणटा तो, पण जे चूक काँग्रेसीन केली ते आज BJPन सुदारल्या, वी हॅव टू सपोर्ट.